म्हज्या जिवितांतली मेटां हे कार्यक्रम वीक्षण करच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर म्हज्या मोगाच्या वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. मोगचनो समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरचें आनी हेरांक सांगाता खाण घेवन मुखेलपणा खाल सेवा करचो व्यक्ती समर्थी दाखयता आनी तो प्रभावी जाता. सांगातास समाजांत परत जळटा आनी तसल्या व्यक्तींची सोदना करून आमी ताका प्रशंसा दिवंक जाय. तांणी करच्या कामाक भाट तपटोवंक जाय. त्या वेळार बरे मुखेली रुतां जातात. असल्या सबार मुखेल्यांक रुतां करून सांगातपणांत धैर्यान एक मुखेली करूंक वावुरलेलो आज ह्या कार्यक्रमांत आपल्या जिविताच्या मेटाची झळक आनी वळख दिवच्याक आमचे संगी आसा समर्थीवंत मुखेली मानेस्त लॅन्सी बोंदेल. मानेस्त लॅन्सी डिकुन्ना तुका मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. मोगाचनो मानेस्त लॅन्सी डिकुन्ना बोंदेल हाची परिचय दिवंक सर वीक्षकांक हांव संतोश पावतां. मानेस्त लॅन्सी डिकुन्ना गांवांत बोंदेलचो. 1960 वर्साच्या ऑक्टोबर 26 तारखेर ताचें जनन. भुरगेपणांतूच तो हुशार आनी धैर्यादीक. तळा अंतांतूच सक्रीय जावन हेर धर्म मदें संवाद करून तांच्या समस्यांक पर्याय करून दितालो आनी बरो मुखेली जावन ताका देवान दिल्लीं थालेंतां समाजाच्या बरेपणा खातीर वापरून आसा. कातोलीक सभा मंगळूर हाचो केंद्रीक सिटी वाराडो आनी पिरकस मट्टार अध्यक्ष जावन ताणें सेवा दिल्या. सबार मुखेल्यांक रुतां केलां आनी तांची सांगात रावण कळबीच नासतना वावर करूनच तो आयला. ही ताची व्हडविकाय. आपले सुरविले शिकाप MGC हायस्कूल बोंदेल उपरांत साल लुईस कॉलेज मंगळूर हांगासर PUC शिकाप सिव्हिल इंजिनियरिंगांत डिप्लोमा जोडला. वृत्तेंत कन्सल्टिंग इंजिनियर तशेंच सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर जावन वावर करून यशस्वी जाला. तशेंच नवाडीक व्यक्ती जावंक पावला. अखिल भारतीय कातोलीक एकतार आनी चलोवच्या विशाल जागृती लेटी वॉयस नॅशनल पब्लिकेशन ह्या ट्रस्टाचो ट्रस्टी जावन AICU बेनेवलन्स फाउंडेशन सोशल अँड चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशन हाचो ट्रस्टी जावन सेवा दिवन आसलो. ह्या सर सेवेचो आनी मुखेलपणाचो प्रतिफळ जावन राष्ट्राच्या 17 मिलियन कातोलिकांक आनी 120 कातोलीक संघटनांक प्रतिनिधित्व करच्या AICU च्या 97 वर्सांच्या चरित्रेंत कोलकातांत चलिल्ल्या एलिसवांत अखिल भारत कातोलीक एकताराचो अध्यक्ष जावन ताणें तो विजून येवन ताणें मोलादीक सेवा दिल्या. ताका आनी सर्व ताच्या वावराक आमी अभिनंदन पाठयता आनी चेपें उखलता. मोगाच्या लॅन्सी डिकुन्ना परत तुका म्हजो सलाम. तुजी चरित्रा पळयतना तुवें आयली रीत तुवें जियेल्ली जिणी पळयतना भोव व्हडलो संतोश भोगता. तूं तुज्या देवान दिल्लीं तालेंतां ती तुका कितले मट्टार घडसूंक जाय तितल्या मट्टार तुवें घडशिल्लें आनी समाजांत वस्तू सेवा केल्याय. त्या खातीर परत एक फावटी तुका अभिनंदन पाठयता. आतां तुजें ल्हानपणालें तें जिवीत तें जिवन कशें जिवन आयली रीत आमकां इल्ली सांगशी गे. आमी इल्ल्यो थोड्यो गजाल्यो करया आनी जें कितें तुज्या ह्या इंटरव्यूवांत कितें तरी बरेंपण हेरांक जावचें प्रयत्न आमी दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल करून आसा. सांग. देव बरें करूं रोशन आनी देव बरें करूं दिव्यवाणी चॅनलाच्या सर म्हज्या मित्रांक. हांव बोंदेल फिरगजेचो सानोरेसा ची फिरगज बोंदेल हांगासर म्हजें जनन आनी तेजे सावन म्हजें ल्हानपणांतावन जिवीत म्हजें थंयसर आरंभ जाल्लें. ल्हानपणी हांव सानोरेस इस्कॉलेजाचो कन्नडा माध्यम इस्कॉलांत शिकप म्हजें आरंभ केलें. ताचे मागीर हांव MGC इस्कॉलांत
म्हणजे हायस्कूल शिकप आनी उपरांत वयर गेलो. पूण ल्हानपणांत हांव म्हज्या प्रायमरीच्या लायफांत आसतनाच म्हाका जायतो अवकाश मुखेलपण दिवच्या खातीर मेळिल्लो. मुखेलपण म्हूण सांगल्यार सकल्यान 10 जाणांच्या मुखार परत जळचें बरें न्हय, पूण हांवें एक टॅलंटच म्हणलें बरें. तें एक सीद ल्हानशा मट्टांतल्यानूच गरजे प्रमाणे थंयसर मुखेलपण दिवन हांवें थंयसर सेवा दिवन येवची आहली. मुखेलपण घे सेवा घे म्हूण सांगून म्हाका सांगूंक जायना, पूण म्हजो वावर तसो आसलो. तशें जाल्यार हांवें काही सरी कोणाक एक केलें आडखळ जायनातले बरी म्हज्या लेवलाचेर तो वचून आसलो. अशें आसतना जायतो अवकाश मेळटा. आमी जर तर ल्हानशा लेवलांत गेल्यार आल्मेबरे कस्सबटी फुलोर आयल्यार आमी तशेंच बावून पडटा. पूण आमी आमच्या तितल्या त्याच लेवलाचेर गेल्यार जायतो अवकाश आमकां मेळटा. अशें म्हजें सुरवेल्या जिवितांत हांव मोदेल फिरगेजींत आल्तार भुरगेच्यान जावंक पुरो, युवजनाचे जावंक पुरो, ताचे नंतर कॅथोलीक सभा, मागीर म्हज्या शिकपान ताचेर MGC स्कूल जावन ती ह्या पॉलिटेक्निकांत एक थंयसर एक मस्त बदलाव हाडूंक सकिल्ले अवकाश, चेंजीस. पॉलिटेक्नीक म्हणटा पयलींच्या लायफांनी उपरांतल्या लायफांनी मस्त चेंजीस आसात. तसले एक अवकाश मेळ्ळो कॉलेजींत ती मेळ्ळो. हाचे सांगता म्हाका मदें मदें म्हज्या जिवितांत म्हाका भायर दुसरे कडेन अवकाश कर दिताले. इस्कॉलाच्या लेवलाचेर या खंयच्या लेवलाचेर सेमिनार अटेंड जावंक या इतर खंयच्या हाचेर जावन अशें म्हणजे थंय म्हाका एक रितीचो एक अवकाश मेळ्ळो. हांवें गळसीचें म्हूण सांगून हाचेर तो आसलें. तशें आसता म्हजें PUC शिकप जालें. मागीर हांव डिप्लोमा शिकोवन आसच्या वेळाचेर पत्वा कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर म्हूण सांगिल्लें आसलें आनी थंय फादर एंड्री डिसोजा म्हणून आसलो. ताची म्हाका वळख जाली. आतां तो बल्लारीचो बिस्प. ताच्या एक मुखेलपणांत या ताच्या एका सहकारान म्हणलें बरी म्हाका मंगळूर DSS व्हड मस्त कडेन अवकाश मेळ्ळे. जावंक बरो सेमिनारांनी भाग घेवंक या तरबेती दिवच्याक या इतर जायते रितीचो वावर दिवच्या खातीर अवकाश मेळ्ळे आनी जायते जाणांची वळख जाली. तवळ म्हाका ह्या विविध रितीच्या ताच्या मुखेल्यांक पळोवचें आनी तांकां एक पारकुसो अवकाश मेळ्ळो आनी कशी सेवा आसा कशी आसा म्हूण सांगून. तशें ह्या रितीन आमी आराम केल्ले तो वावर मुखार व्हरूंक एक आमच्या बल्लारीचो तसो बेस तांचे एका कुशीन प्रेरणी जालें. पूण हांवें त्याच लेवलाचेर थंयच मुखार वचून येताना एक दीस थंयच बसून हांव आसल्या वेळाचेर एक कॅथोलीक सभेचे एक तवळ आतां आमचो संदेश मस्त 10 रुपयार प्रिंट जातीत आसा तवळ तो सायक्लोस्टायलिंग रुपार आसलो. ते एक पेपर टिपायचे वयर आसले आनी हांवें ताचेर थंयच्यान वाचलें आनी तें वाचतना चिंतलें असलें एक ऑर्गनायजेशन आमच्या DSS आसा गी म्हूण सांगून आनी हें एक प्रेरक जावन पडलें. उपरांत आमच्या मंगळुराक ते कॅथोलीक सभा आयल्या नंतर 12 वर्सां उपरांत आमच्या बोंदेल फिरग्याची आराप करूंक मुखेली आयिल्ले. तवळ म्हाका म्हणजे एका दोस्तीन आपयलें ये म्हूण सांगून आनी थंयसर गेल्ल्या वेळाचेर अचानक रितीन म्हाका एक फिरग्याचेर एक अवकाश मेळ्ळो अध्यक्ष जावनसो. दुसरें कोण जायजे आसलो पूण कॅथोलीक सभा बोंदेल घटकाक आनी अशें मेळून अवकाश आसा पळय. उपरांत तो अंतांनी वयर व्हरलो. घटकांत अवकाश मेळ्ळें. वारड्याक वचोंक मेळ्ळें. वारड्याच्या ल्हान उद्द्यान धरून दुसऱ्या इतर उद्द्यांक अवकाश मेळ्ळें. उपरांत प्रांती म्हूण सांगून आसलें तें दाळा तशें मेळ्ळें. थंयसर केंद्राच्या मुखेल्यांनी म्हाका ताणें विचारलें. हांवें केंद्राच्या लेवलाचेर कॅनकिजे विचारलो. तशें उपाध्यक्ष उद्दोगान गेलो. उपरांत मागीर अध्यक्ष उद्दो मेळ्ळो. अशें अध्यक्षाच्या हुद्द्याचेर आमी वावर दिवन आसतना आमचो पयलेचो अध्यक्ष जेराल्ड डिकोस्ता म्हूण सांगून तो ऑल इंडिया कॅथलीक युनियनान तवळ राज्य अध्यक्ष जावन आसलो. आनी हे प्रोग्राम हांगासर एक तांचे एक जनरल बॉडी मिटींग आसा करूंक तांणी अवकाश विचारलो. तशें जेराल्ड डिकोस्तान आमच्या केंद्रीय समिती कडेन विचारता जाल्यार हांव उपाध्यक्ष. आमी मागीर जायत म्हूण सांगलें आनी ताची मांडावळ केली. तवळ म्हाका नॅशनल लेवलाचेर 2006 नॅशनल लेवलाचे मुखेली म्हाका वळख जाली. थंयसर हांवें त्या दाळा चिंतलें जर तर हो अवकाश अशें आसा जाल्यार आमकां मंगळूर घरांत कित्याक हो अवकाश मेळोन जाय. मंगळूरान म्हणजे की जायते मुखेले पयले जावन आसले. कोणाकय आमच्या मंगळूर घरांत कोणाकय असलो एक अवकाश मेळा जाय म्हूण सांगून तशें मुखार वेताना म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो. तें ऑल इंडिया कॅथलीक युनियनाचे ट्रेजरर जावन भितर येवचें
उपरांत तो ट्रेजरर जाल्या 2 वर्सां उपरांत परत्याक थंयसर कार्यदर्शी जावनचे जनरल सेक्रेटरी जावनचे एक अवकाश मेळ्ळो. उपाध्यक्ष जावन ताच्या मागीर एक 6 वर्सां असो अध्यक्ष जावनचे एक भाग मेळ्ळे. एक्चुअली 4 वर्सांचो टर्म आसचो, पूण कोवीड आशिल्ल्या वरवीं ती 2 वर्सां सर्तेक मेळ्ळी. ताच्या उपरांत मागीर म्हजी अवधी थंय जाली उपरांतल्या अवधी. पूण आनी उपरांत थंयसर म्हाका जायते अवकाश थंयसर मेळ्ळे, तरबेती दिवच्याक जावंक पुरो या इतर कडेन वचचे पुरो अशें. आनी जायते रितीनी इतर म्हणजे आमचे इंटर रिलिजियस प्रोग्राम जावच्या वेळार जावंक पुरो या कितेंय जर तर SSAच्यान ताचेर कांय ल्हानशे समस्या आसल्या वेळार जावंक पुरो. समस्या म्हळ्यार लायका मध्ये एसोसिएशना मध्ये तशें आसल्या वेळाचेर तो म्हाका तुजे कडेन आपोवच्यानी पासून अशी म्हजी सेवा हाचेर हांव दिवंक एक अवकाश म्हाका मेळ्ळो अशें मुखार आसा. आतां तूं एक मुखेली जावंक तुका सदां साबार जाणांनी तुका सांगात दिला. मुखेली जात आसतना एक मुखेली जाय बळोवन मुखेली जाय म्हणून तुज्या फाटल्यान रावन तुका कोणें आदार दिल्लो, तुका पुश केल्लें, तुज्या सांगाता रावन तुका सपोर्ट केल्लो ते कोणी व्यक्ती आसात की तुजे कडेन? जायते जाणां आसात. म्हळ्यार ताणें म्हज्या जिवितांत कशें म्हणून सांगल्यार म्हाका ताणें मुखार पडोवन सपोर्ट केल्लो म्हूण सांगून सांगचें आसल्याचेर हांव तशें आसात म्हूण सांगून सांगना. म्हळ्यार ताचे हांव सर्व जन्म केल्लो तेन्ना तुवें जाय म्हूण सांगचें ना. आयिल्ल्या वेळाचेर आमकां जायतो काल वता फाटल्यान पाठिंबो दिवन दर उखल धरिल्ले आसात. म्हळ्यार हे एक दादोसकायेचे विशय आनी असलो अवकाश असो आसा तो मेळिल्लो. कारण मस्त कारणा खातीर जावंक पुरो, पूण तांणी म्हाका आजी की तांचे ते हातान धरिल्ले आसात पळय ते सेकेंड सोडून हे व्हरते कित्याक म्हूण सांगल्यार ना जाल्यार खंडीत केदाळा कानां करतात वयर व्हरतात आनी वयर तांचे सेकेंड नाजाल्यार सेकेल आसतना पांय व्हरतात. आनी पूण हे म्हजे संगत आशिल्ले आसात पळय विविध अंताचेर हर एक अंताचेर तशें उखल धरिल्ल्याचें तम आसता. आनी आतां कातोलीक सभा भोव वापूरबायन सेवा करता. पिरगज मठार, वाराडा मठार, डायसीस मठार सेवा जावनूच आसा. आनी तो तुजो मोठो आदार आसा कित्याक म्हळ्यार तूं एका मुखेल्याक रुता करचें तुजे एक प्रयत्न चलोवंच आसा. तूं तांतू अध्यक्ष जावन आसाय आनी आजुनूय तूं तांतू आसून भोव सपोर्टीव रावन सपोर्ट करताय तांकां हर एकल्याक. आनी असो कातोलीक सभा आनी तुजो संबंद कसो आसा? कथोलीक सभा आरंभ जातानाच 1970 आनी 19 आरंभ जाल्ले. पूण तो वळतावन ताका तसो सेवा त्याग एकवट म्हूण सांगून ध्येय आसा तरी ताचे प्रमुख एक उद्देश आसात. मुखेल्यांक रुपीत करचे, समाजाच्या गरजांक पावचे आनी समाजाचेर कितें समस्या आयिल्ल्या वेळाचेर ते दळा थंयसर तळफूट करूंक मुखार वचचे तसले अवकाश आसचे. आनी हातलो एक ध्येय हांव त्या संस्थेक आयिल्ल्या वेळार तावन मुखेल्यांक एक रुपीत करी जाय म्हूण सांगून म्हाका एक बरें मन आशिल्लें. तशें हांव खंयसर हांव एक उद्यार आसता या खंयसर हाचे तोंड आसता तेन्ना म्हजे सांगाता आशिल्ल्याच्याक म्हाका एक अवकाश तांकां एक प्रेरण कर दिवचें, तांकां मुखार धाडचें तसलें सडाचें तोंड आसचें. कितेंय जबाबदारी कांय आसा जाल्यार पूण ती जबाबदारी हेरां मुखांतर हांवें इल्लेशें प्रेजेंट करूंक पळयल्यार ते 5-6 जाण त्याच लेवलाचेर ट्रेन जातात, त्याच लेवलाचेर सांगाता आसतात. हांवें एकलोच गेलो जाल्यार हांवूच ते वाडोवन येता. पूण म्हजे सांगाता आशिल्ल्याच्याक जंय केलें जाल्यार पूण तांचे तान म्हाका फाटीं मेळा जाय म्हूण सांगून हांव खंय आशेना. पूण तांचे ते म्हाका खंय सरी सोडिना तसले हाचेर आसतना. तशें म्हाका एक बारें दादोसकायचे विशय म्हळ्यार कांय हांव आतां कथोलीक सभेंत येवन एक 25 वर्सां संपली. पूण उण्यान उणें एक मिनिमम लेवलाचेर आमी सांगचें जाल्यार एक 25 मणी खंडीत जावन ज्या प्रेरणांत एक मुखेली जाल्यात एक हांगा कथोलीक सभेच्या संगीता राष्ट्रीयांत ताचेर तशेंच कित्याक म्हणून सांगल्यार थंयसर आशिल्ल्या लेवलाचेर आनी प्रबळ येतना आमी थंयसर दिवन आसची सेवा आमचें मुखेलपण त्या गायडलायन्साचेर येताना मस्त जावन आमच्या ह्या रितीक मानवून तांची सजेशन घेवन त्याच रितीन एक प्रेरण जावन येवचें तसलें दिसून येता. ती म्हाका एकालें इंटरनली म्हणजे एक सॅटिस्फॅक्शन जे व्हरता हांवें ताचे वरवीं म्हळ्यार ताचे विशयान सांगाचें म्हूण सांगून न्हय पूण असो एक अवकाश या एक खरो मुखेली समाजाचें बळ जावन आसा. ह्या हातूं सबार जण जैतेवन जातात. कसली सलवणी मेळटा आसतना त्या सलवणेन तितूं भियेन आसतना फूड केल्ली सवालां आसतात की तुका ह्या मुखेली जावन तुवें फूड केल्ली सवालां खंडीत जावन आसात.
जायत्या रितीने कित्याक म्हणलें एक मुखेली जावन मुखार येताना कितली जीक आसा गे तितलीच सलवणी आसा. पूण जीक 4 जाणांच्या तोंडांत उलोवंक मेळटा, पूण थोड्या फावटी सलवणी 100 जाणांच्या तोंडांत सलोवंक मेळटा. ल्हानशे विशयाचेर कितेंय जर तर जावन गेलें जाल्यार अशें आसतना. पूण हांगासर मंगळुरांत म्हाका तितलें एक जीक सलवणी म्हणली तशें लेखाच्या तान मेळना. कित्याक सांगलें हांव एक म्हज्या लेवलाचेरच लेवलाचेरच वावर करनासलो. तशें जाल्यार आमकां तें बॅलन्स करून उरच्याक अवकाश मेळ्ळा. फिरगेजीत म्हाका जायते अवकाश मेळिल्ले विविध रितीन चिंतावलो आनी ते हांवें त्याच लेवलाचेर गेल्ले. फिरगेजीच्या मॅगझिनां जावंक बरो, उपाध्यक्ष जावन आसतना जावंक बरो, ही पुरा हाचे वरवीं आमकां शिकिल्ली बी आसात पळय ती आमकां एक कडेन शिकोवन येतना आनी एक कडेन आमकां ती प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करूंक सुलभ जाता. उपकार जायत्या जाणां मदें वर्सोचे अवकाश मेळटा तांचे तोंडान खंडीत हर एक विशय शिकता. ते आमी जर तर कान केले जाल्यार आमकां आनी एकल्याक सजेशन दिवंक मुखार हाडूंक असलो अवकाश मेळटा. खंयचो एक अवकाश मेळटना आमकां तो थंयसर जावना म्हणटना आमी तो एक संघटन आसा, हांव तें नांव काडूंक वचना, पूण तांची एक रीत हांवें पळयल्ली आसा. तांचे सांगाता हांवें म्हळ्यार केल्ले आसतना ते खंयच्याय रितीन सलवणींत ती सलवणी त्या एका घडये म्हणून मात कान घेतात. उपरांत ताचेर मेळिल्लें लिसांव काण घेवन मुखल्याचे तरे करतात, पूण कांय तकलेंत काण घेवन वचनात. तशें आसतना फ्री हेचे तान आसतना लायफाचेर हे हांवें 1-2 फावटी स्टडी केलें तें कशें आसता घेवन सांगून ताचेर. उपरांत मागीर हांवें चिंतलें कित्याक म्हणून सांगल्यार हांवें कितेंय जर तर जी काही आयिल्ल्या वेळाचेर हांवें कित्याक वयर उडाचें घेवन सांगून आनी कितेंय सलवणी आयिल्ल्या वेळाचेर हांवें कित्याक तकली धाडायचें. म्हजे खातीर म्हजी हांवें तकली धाडायल्यार म्हजी भलायकी पाड. ताच्या बदलाक काही अवकाश मेळ्ळ्यात आमच्या हाच्या जावन. आतां आमच्या बायबलाचे आमी जर तर स्टडीज पळोवंक गेले जाल्यार 2000 वर्सां पयलें कितें आसलें तीच आजिकी तशेंच जावन आसा, पूण रिती बदलल्या जावंक बरो. पळय आमी कशें आमचे दुकरां मास ल्हान आसतना कशें रांदताले आनी आतां कितल्या वेळेचेर रांदता, पूण मास तें दुकराचेंच. तशें हर एक विशय आमी जावचे कितें पयलें जालां तेंच आतां जाता, पूण विविध बरें जावंक बरो पाड जावंक बरो बचयता, पूण रिती विविध आसतात. तशें देखून आमकां त्या लेवलाचेरच आमी जर तर आसल्या जाल्यार अवकाश आमकां चड आसता. तर तूं एक खरो मुखेली जावन तुका तुज्या जिवितांत तृप्ती आसा? खंडीत जावन हांवें दिल्ल्या वावरांत ह्या म्हाका मेळिल्ल्या अवकाशांत दोनूय कडेन तृप्ती चिंतावन आसा. पूण सवाल म्हाका असो थोड्या कडेन आसता, हांव एक मुखेली ह्या मुखेल्या सांगाता आसता गे म्हूण सांगून दॅट इज, पूण हाचे तावन पूण हेरांनी कितें आमकां सांगिल्ल्या वेळाचेर आमकां ते भितर एक दादोसकाय आसता दिल्ल्या सेवेचेर. एक मुखेली जायचे जाल्यार आमकांय इल्लें कॉन्फिडन्स आसूंक जाय. हांवें मुखेली जाता आसतना आमी हेरांचें आयकूंक जाय. आतां तुवें म्हणले प्रमाणे मस्तुराचें बरें आयकूंक मेळटा, पाड आयकूंक मेळटा. जें कितें आमकां आमच्या जिविताक खंयचें बरें जाय तें आमी काणून घेवंक जाय. त्याच वेळार तुका जैत मेळटा. मागीर हांवें आयकलां की तूं आतां क्रिस्तांव न्हय आसता, हेर धर्मा मदें तुजें संवाद करणं तांच्या कश्टांक स्पंदन केल्ले विशय खबर आसात, हांवें आयकल्यात. ते काले म्हूण म्हाका सांगशी गे. एका मुखेल्याक कितें अवकाश मेळटात पळय ते ताणें गळसोक आसात म्हूण सांगून हांवें पयलें सांगलें आनी तें एक म्हजें एक चिंतन. आतां म्हजें एक फिल्ड वृत्ती हांव एक सिवील इंजिनियर जावलो चिंतून आयिल्लो. उपरांत कन्स्ट्रक्शन फिल्डाक गेलो. आतां इंटिरियर आनी प्रकरण आसा, पूण तरी ह्या फिल्डांत पयल्या ल्हानशान ताचेर पळोवचें जाल्यार थंयसर हर एका जातीचे हर एका कातीचे कामगार थंयसर आसतात. आनी हे एक ल्हानशा मट्टाचेर हाचे तावन आसचे. तांकां मेळिल्ले तांचे समस्ये तांकां जर तर एक प्रेरण जावचें, तांकां एक मार्गदर्शन दिवचें हाचेर तावन थंयसर हांवें स्टार्ट केलें. इवन म्हज्या स्कूल लेवलाचेरय म्हाका सक्कड रितीचे फ्रेंड्स आशिल्ले. थंयसरी आमी एकामेकाक डिस्कस करून एकामेकाक वो वावर सर्व हाचे मदें हें केलें. थंयसर ते जाल्या पुरो आमी म्हळ्यार त्या जातीचो वो जातीचो म्हूण सांगून आनी विशय नातले. हे आमच्या कामाच्या मदें पळय अवकाश मेळिल्लो आसा पळय सक्कड जातीचे म्हणजे सांगता काम करनासले. आनी तांकां तांच्या गरजांक तांच्या कुटुंबाच्या गरजांक तांच्या समस्यांक आनी हें मेळिल्लें हें एक प्रेरण म्हाका एक व्हडलें एक हव्यास जावन मेळ्ळें वेळी. उपरांत म्हाका म्हणजे म्हळ्यार कामां जावचे कडेन म्हाका आमचे चिंतन आसात
ते हेर जातीच्यांनी बरो आसले थंयसरी थोडेशे अवकाश मेळ्ळे. हे म्हज्या बाल्य जिवनांत हांव न्हू म्हज्या वृत्ती जिवनांत म्हणसर मेळटा. उपरांत आमी आमचे हो वावर कथोलीक सभेत आराम करतना थंयसर कथोलीक सभेचो एक ध्येय आसा, म्हळ्यार इतर समाजाच्या लोकां मदें सांगता वावरी जाय आनी फिरग्याची तावन भितरल्या दोरा भितर तावन भायर वचोन भायर वावर करचे. भायर दोरा भितर म्हूण सांगल्यार दोरा भितर रावन इकडचे भितर पळयचें म्हूण सांगून न्हय, पूण समाजाक भायर पळया म्हूण सांगून. तशें थंयसर मेळिल्ल्या समाजाचेर जायते संघटनाच्या सांगता वावर करूंक मेळ्ळो. त्या दरा वावर करूंक मेळटाना एकामेकाक वळख जावन आसतना ते साहित्य विशयाक एक अवकाश मेळटा करूंक. तशें मेळ्ळें. हेच हांवें मागीर कथोलीक सभेच्या केंद्रीय समितीन आसतनाय सगळ्यांक सांगता घालून वावर करूंक सुरू केलो. थोडे फाटी 1-2 वर्सांत 1-2 फाटी एक सामिलान जावंक बरो, जे फेस्ताचे आचरण जावंक बरो असलें मेळ्ळें. ते एक संबंद एक रुपीत जालो. समाजींत आमी बरे पडटना आमी सकट एक म्हणलें भावनात्मक रिती चिंताप तुजे तावन उब जालें आनी तसली एक सेवा तुजे तावन ती जाल्या. हे भोव बरी गजाली, कित्याक म्हळ्यार समाजीन भोव कश्टोचो लोक आसता. आमचो क्रिस्तांव म्हणच्याकी सर आमच्या कुशीकी वयरलो हेर धर्माचो लोक आसता. तांचे कश्ट आमी कांय इल्ले म्हणी आळू केल्यार तांकां कितलो व्हरतो संतोश जाता. ते खंडीत जावन एक तुजे एक आमचे सांगता आशिल्ले ते आमच्याच मनीस आमच्याच भाव भयणी म्हणून आमी जर तर्कान गेला जाल्यार समाजान आमकां दुसरो मागीर एनिमी दुस्मान म्हणलो आसना वयाचे वयर समज. आतां कातोलीक सभेत सुमारसो वावर जाला, येदोळ जाला, मस्त जावन आसा आनी कितें जाता. पूण कितें नवें जावन कांय चिंता करियर गी तसलें काय आनी कांय वावर बाकी आहा गी कातोलीक सभेन करचो तसलो. म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार तूं ह्या कातोलीक सभेंतच आसा म्हणल्या खातीर हे एक हांवें सवाल विचारला तुका. समा एक सांगणी आसा बोकडेन आवडीनातले पालोवना म्हणून. तशें कथोलीक सभा 3 अंताचेर वावर करता. केंद्रीय अंतर, वारडो अंतर, घटक अंतर. म्हळ्यार घटक, वारडो आनी केंद्राच्या अंताचेर. अशें घटका लेवलाचेर जावंक बरो, वारडा लेवलाचेर जावंक बरो, केंद्र लेवलाचेर जावंक बरो. जायत्या फिल्डांनी एका फिल्डांनी थंयसर वावर कर आयला. पूण थोडे कडेन मस्त तांकां सॅटिस्फॅक्शन आसा, पूण कंटिन्युअस लेवलाचेर. आतां आमी अविभाजीत मंगळूर दिवस आसतना मानस हायस्कूल स्टार्ट केल्लें. ते भुरग्यां खातीर, त्या बुद्धिमान भुरग्यांच्या खातीर, चॅलेंज भुरग्यां खातीर केल्लें मस्त वावर दिला. मस्त बरेंपण आसा. अशें आतांच्या काळाचेर त्या एक हें आसलें राजकीयान चड आसा जाय म्हूण सांगून, पूण आमच्या राजकीयान चड कशें हाडिचें कितें म्हूण सांगून इल्लेशें. कित्याक म्हळ्यार आमी अशें जे MP आनी MLA वयल्याच लेवलाचेर जायचे सांग. आमी बेजीक लेवलाचेर कॉर्पोरेशन, बटन पंचायत तसल्या लेवलाचेर मेळत जाल्यार त्या दरा सेवेक अवकाश मेळटा. पूण हांगा आमकां कथोलीक सभेक आतांच्या काळार हांव जेन्ना म्हळ्यार 2-3 फिल्डांनी आमी सडीत गवण दिलें जाल्यार बरें आसलें म्हूण सांगून. एक आमच्या युवा जनां खातीर आतांच्या लेवलाचेर तो युवा जनांचे समस्ये उद्योग म्हूण सांगूं न्हय. उद्योग आतां सर्वत उद्योगान सकट लेवल आसता, सॅटिस्फायड जावन आसता. पूण जायत्या जाणां मदें काय जाता म्हूण सांगल्यार फॅमिली मदें एक समस्या सुरू जाता. नव्या काजारी जोड्या मध्ये या उपरांत आनी परा असल्याचे उपरांत ड्रग्साचे एक समस्या सुरू जाता. आनी आतां जे न्युक्लियर फॅमिलीज पयल्या परा जॉयंट फॅमिलीज आनी परा आसतना एकामेकाक उलयताल्या एकामेकाक. आतां आमी आनी आमचे मोबायल चिंतून आसचे तितले मात विशय आसचे. घोवा बायल्या मदें जाल्यार उलोवचे की सट मोबायलाचेर मॅसेज घालून थंयसर आसचे, तशेले विशय आसतात. हे आसतना ह्या हाचे खातीर मस्त जाणां समस्याक वळख जाता. आनी ह्या समस्याक वळख जाल्ल्या वेळाचेर तांकां कितें गरज म्हूण सांगत ना. थोडे फावटी काल जाता म्हूण सांगल्यार कोणाय कितें जर तर सांगलें जाल्यार ताचे दुश्परिणाम चड जाता म्हणल्यार चिंतून आसता. नेगेटीव जाल्ले एक्शन गायड करूंक उपाय करूंक ना, त्या गायडान घेयना, ताचे म्हळ्यार खबर भायर वता. असल्याक कथोलीक सभेच्या मुखेलपणाचेर एक कावन्सिलींग सेंटर ह्या ड्रग्स आनी प्रचार आसले तसल्यांक सांगता घाल तांकां एक रिहॅबिलिटेशन करचें तसलें एक येवजण कथोलीक सभेन इल्ले प्रयत्न जावन आसा. पूण ताचे विशयान एक येवजण आराम केल्यार कथोलीक सभेचो एक ध्येय सार्थक जाता. कित्याक सांगल्यार भुरग्यांक ओके इस्कलाच्या लेवलाचेर आनी अवकाश आसात. वोट जाल्ल्या की ह्या प्रयत्न जाल्ल्या की तांकां त्या लेवलाचेर. पूण आमचे आतां युवजनाचो
तो एक लेवल आसा आपलो तो मस्त एक चॅलेंजींग लेवल आसा तांकां जर तर एक गायड करचें तसलें आराम केला आनी आमी म्हणटा थंय आराम केले जाल्यार आमकां सगळे अवकाश मेळटात आमी म्हणटा सरकारी कामांत आमचें ना म्हणून सांगून थंय पाठिंबा दिवचें तसलें एग्जाम्स तसलें थंय लागी एक अवकाश करून दिल्यार एक आमकां बरें पडटा कित्याक म्हळ्यार कंप्लीट एक तो एक ड्रग जावन तें जाल्या उपरांत मागीर आश्रम तले विशयाचेर आसा थंयसर तो बरो जावचे अवकाश उणे पूण हांगा ह्या लेवलाचेर आमी जर समस्या म्हणजे कळ्ळे समस्या आसा ते परिहार करूंक साध्य असल्यार बरें म्हणलें सुरवेच्या लेवलार तसलें एक संस्थे बरी अवकाश बरी आसात जाल्यार ते दाळा ते एक परिणामकारी जाता पूण आतां काल म्हळ्यार आमचे हे समस्या कुटुंबांत समस्या सबार आसात पूण आमी एकामेका शेअर करूंकूच वचना काल्याक म्हणून वचना मोरी चलता म्हणलें गी या आपणाच्या भुरग्याची नांव पाड जाता म्हणलें गी त्या खातीर आसा हे समस्या खंडीत जावन परिहार करूंक साध्य आसा पयले जॉयंट फॅमिली आसतना एकामेकाक उलोवन चेतावणी आसतालें आतां हांव म्हजे भुरगे कितेंय जाल्लें तक्षण भायर कळोन जावन सावन भायर मागीर खंयच्या वेळाचेर सगळ्या चेतावण्यो हे जावन येता त्या इनिशियल लेवलाचेर जर तर खंयची एक पिला आसा जाल्यार ताका इनिशियल लेवलाचेर एक ल्हानसो गाय जालो जाल्यार ताका पोकाव्याचेर इल्लेशें मुलाम बसलें जाल्यार तांबोड येता तें वोट जावन तें रूं जावन गाय जालो जाल्यार मागीर कसो जाता देखून तसल्याच्या एक आमकां खंयसरी एक आसा म्हूण जावन कळल्यार ते जाल्यार इल्लेशें जण पावता इडियट आजपासून जाता म्हूण सांगून येता पूण सुरवात केल्यार तिणें एक खंडीत बरें चिंता कित्याक म्हळ्यार आमी खंयचेय तरी खंयचेय सुलाभ ना पूण एक प्रयत्न केल्यार एक तसले एक संस्था तुमी सुरवात केल्यार एकल्यांक गरजेक आसा म्हणल्यार सक्षना तें गुपीत जाण म्हूण कांय तरी आपणाच्या भुरग्यां खातीर बरें पड जावंक प्रयत्न करतली वडिलां जावन तसलें एक जाय तांकांतले सगळे मुखार जावन तरी या इतर जाल्यार पूण कसली सभेक असलें एक कळ्ळें आराम करचें तसलें सकत आसा मुखेली बदल रे ते एक 50 वर्सां आतां जावन येतात त्या संदर्भाचे कॅथोलीक सभेक तसलें एक डिसिजन एक वावर दिवचें आसलें एक सकत आतां एवॉर्डय मेळ्ळा कॅथोलीक सभेक एवॉर्ड मेळ्ळ्यात जायते अवकाश मेळ्ळ्यात पुरा पूण गरजे प्रमाणे थंयसर असल्या विशयाचेर चिंता नाटोवन जेत आसलें एक मुखेलपण दिवंक मेळ्ळ्यार खंडीत जावन एक तो एक एक व्हडलो एक साध्य आसा कित्याक म्हळ्यार बरे मनीस आमच्या समाजांत बसून आसात तांच्या प्रयत्नांनी जावन दी म्हणली आमची आशा आनी आतांच्या परिस्थितीचेर मुखेलपण आनी ते एक प्रयत्न करचे तसले आसल्यार पूण समाजाच्या कितेंय जर तर आराम करचे वेळार पयलीं आदी पुरा एक दुडवो असो एक समस्या आशिल्लो आतां तो समस्या समाजात जावंक पुरो ह्या चिंतावण आसा जायते दानी आसात दानी आसात ते काले म्हणटात आमी ल्हानपणांत आसले समस्या सोडलो असले खंयच्याय करारा खातीर आमी दिवंक अवकाश आसा म्हूण सांगून आमी तुमच्या सांगात आसा पयशे खर्चुंच्याक ह्या लोक जाल्यार आमचो लोक खंयच्या त्या मट्टाचेर वयना पूण मुखार घंटे घट्टोर मुखार आतां AICU म्हणले एक संस्था राष्ट्रीय मट्टार तो ऑल इंडिया कॅथोलीक युनियन आनी असो अध्यक्ष तो जालाय आनी वो संस्थेचे कार्यावळ आनी कसले तेंची कामां चलतात ह्या राष्ट्रीय मट्टार ह्या विशीं आमच्या दिव्यवाणी वीक्षकांक सांगशी गे ऑल इंडिया कॅथोलीक युनियन ही कॅथोलीक सभा कशी आराम जाली म्हळ्यार त्याच रितीन 1009 वर्सांनी 1919 तवळ ती आराम जाल्ली चेन्नईंत आमचे एक 4-5 स्टेटाचे पुलीस थंयसर सांगाता मेळून ते दळाय आतां कितें आमचे समस्या आसात म्हळ्यार आमच्या धर्माच्या वयर कितें पुरो बंदड आसता या कितें समस्या आसा तसले समस्या ते दळाय आशिल्ले आनी तें कांय नवें न्हय आतां जेजूच्या टायमाचेर आसलेंच पूण कशें फूट करचें म्हणून आसता ह्या समस्या आयिल्ल्या वेळाचेर ते मुखेली सांगाता मेळून तांणी एक सम्मेळ थंयसर चलयलो आनी ते सम्मेळाचो एक ध्येय जावन ऑल इंडिया कॅथोलीक युनियन आराम करीत म्हणून आशिल्लें आनी ते एक 30 वर्सां लागलीं ताका सुरवेचेर समय जाल्या मागीर कित्याक म्हळ्यार राष्ट्रांत ताचेर आसचें मुखेलें पळय आनी त्या दाळा ते ट्रॅवल इतर कम्युनिकेशन आनी आतां जे बरें तितलें सुलभ नासलें तशें तें आराम जालें
उपरांत 1954 आमकां रेजिस्टर्ड जालें चेन्नईंत आनी ताच्या नंतर कंटिन्युअस सेवा दिवंक आयलें. आनी हे ऑल इंडिया कॅथलीक युनियन म्हळ्यार हांवें सांगलें DSSCचेर एक कॅथोलीक सभेचें युनियन आसा, कॅथोलीक सभा म्हणटात, थोडे कडेन कॅथोलीक संघ म्हणटात, थोडे कडेन संघटने म्हणटात आनी इतर इतर नांवांनी आसात. DSSCचें एक संघटन सांगता मेळून राष्ट्र मट्टाचेर ऑल इंडिया कॅथलीक युनियन फेडरल बॉडी जावन आसा. आनी ही बॉडी CBCI हाचे अंडर आसा. आनी कॅथोलीक म्हणलो ऑल इंडिया कॅथलीक युनियन, कॅथलीक म्हणलो शब्दच तेचे तो सांगता म्हळ्यार कॅथलीक हाचे वर्तन आसा. इतर सगळ्यांनी ताचेर तावन जॉयन जावंक जायना. ऑर्गनायझेशन DSSCच्या लेवलाचें ऑर्गनायझेशन मात्र थंयसर दिवंक जाता सेवा. आनी अशें एक कॅथोलीक सभा DSSCच्या आमच्या राष्ट्रांताचेर आसा. ताचेर ते एक भाग जावन राज्यांताचेर आसा. हे आतां घटकांत कितें कॅथोलीक सभा आराम जाल्या तेच घटक वाडो, केंद्र, राज्य, राष्ट्रांताचेर म्हूण सांगून अशें सेवा दिवन आसा. आनी असो परिणाम ऑल इंडिया कॅथलीक युनियन असो सावथांत आमच्या कर्नाटकांत, मंगळुरांत आनी पुरा सद्द दिसून येना. कित्याक म्हळ्यार हांगासर कॅथोलीक सभा मस्त बळ आसा आनी स्ट्रॉंग आसा, मस्त सेवा दिवंक आनी हाचे तावन आसा. पूण आमच्या नॉर्थ इस्ट जावंक पुरो, नॉर्थाचे तेणे राज्यांनी जावंक पुरो, थंयसर लोक उणे आनी हांगासर तावन थोडे गेल्ले तामिळनाडूंत आयिल्ले आनी पुरो आसून आनी पुरो हाचेर आसचे थंयसर उणो आसचो. थोडे DSSCनी 20,000च्या भितर आसचो लोक आनी ते वावराचेर आनी पुरो आसचो आसात. तांकां आसा पळय थंयसर त्या धाकटे युनियनाक पुरो हे राष्ट्रांताचे सांगता मेळून आनी पुरो बळ दिवन आसतना थंयसर आयिल्ल्या समस्या वेळाचेर पुरो मस्त वावर दिवंक जाता. आतां आमी ऑल इंडिया कॅथलीक युनियन हांव जॉयन जाल्लो 2006च्या उपरांत. पूण हांवें आतां ताची हिस्ट्री हाचेर पळयतना आमचे बरो 100 इयर्स आमी सेलिब्रेट करता ताची हिस्ट्रीच्या विशयान स्टडी करतना थंयसर दिसून आयलें 1950 आनी 1 इस्वेंत ऑल इंडिया कॅथलीक युनियनाच्यांनी मंगळुरांत येवन हांगासर ते दाळाचे हांगाचे लिडरी बरे आसले. तांणी सांगता मेळून ते एक हांगासर मिटींग जालां संमेलनी परत जावन ते दाळा जाला ते रेकॉर्ड आसा. आनी त्या संमेलनांत आतां तुका दलित क्रिस्तांवांचे एक समस्या आसा, व्हडलो एक हें आसा त्या दाळांत. त्या वेळाचेर तांणी एक डिसिशन काडून ते तांणी कोर्टान मूव करून त्या दाळा तांकां जैत मेळचे तसल्या लेवलाचेर आसतना मागीर इल्लेशे पॉलिटिक्स आसात ते जावन थंयसर राष्ट्रपतीन सिग्नेचर करनासतना गेले नाजाल्यार त्या दाळा अवकाश मेळटो. ताचे मुखेलपण त्या दाळा हांगा तावन दिल्ले ते कान गेले. आनी त्या दिसा तावन आज पर्यंत ताचेर तावन त्या विशयाचेर झुजतात कॅथोलीक युनियन. आतां दुसरे थंयसर आयिल्ले मागीर संघटना सांगता मेळून आसात असलो अवकाश. तशें राष्ट्रांताचेर पळय ती सामाजीक आमचे वयऱ्यांचे थोडे अनवराचे वयरांनी आसतना ते दाळा झुजाय जाय आनी परत जाल्यार एक ऑल इंडिया कॅथलीक युनियनान मुखेलपण घेवचें पडटा. आनी जायते तसले एक काले अवकाशी आतांचे तावन काले मुखेलपण घेतिल्ले तसले संदर्भी आसात. आनी आमचे मुखेली हिस्ट्रीचे तांचे बरें आसतना जॉन दयाळ नांव आयकलां न्हू, छोटे बाई, जॉर्ज मिनेजस, मरिया मिनेजस, हे पुरा हांच्या मुखेलपणाचेर जायते अवकाश आरोग्यदास तमीळ हाचे तांणी तेकन गेले जावंक पुरो. तशें विविधांताचेर आतां प्रेझेंटली AC मायकल जावंक पुरो, जेनिस फ्रांसीस जावंक पुरो, ताणें पुरो मुखेलपण घेवन विविधांताचेर तसल्या स्टडीचेर जावन आसतना ते विविध राज्य जे आसात, विविध चिंतपाचे आसात. त्या त्यांच्या चिंतपामध्ये आमकां मंगळूरकारांक वावर करूंक सलीस जाता की या कशें बघता तुका? आमकां थंय ऑल इंडिया लेवलाचेर आसतना थंयसर तो त्या गांवचो वो ह्या गांवचो म्हूण सांगोनाचें तावन आसना. आनी एक मंगळुरी मूळ मंगळूरच्या जे लिडरशिपाक केदार खंयसर एक रेस्पेक्ट आसा. कित्याक म्हळ्यार मंगळुरी मूळ एक आनी मुखेलपण दिवचें एक लक्षणांत दुसऱ्याच लेवलाचे तावन आसतना तशें आनी मेळिल्ले अवकाश पयलें आमच्यात म्हळ्यार फिरगेच्या लेवलाचेर त्याच लेवलाचेर तो वावर दिनासले DSS लेवलाचेर. ताचे मागीर मुखार गेल्ले अवकाशाक आनी आमच्या मंगळूर मुळाचे एक लिडरशिपाची क्वॉलिटी मस्तू कडेन तांकां ते शिकोवंक अवकाश मेळ्ळे तांकां. वय म्हळ्यार तांकां हाचे तावन मेळटाना. आनी ते एक तांणी एक
घेवन थंयसर तांकां वावर दिवंक तांकां ती हांगासर जावची ट्रेनींग टायपाचें ते परत तांकां जावन येयलें आनी तूं जाणाय आमचे मंगळूर DSSचे बिस्प जावंक पळय सिस्टर जावंक पळय तांणी तेंची सेवा बायल्या मस्त गांवांनी हाचे तावन आसात आनी एक 40 वयर बिस्पांनी इतर DSSचे मुखेलपण दिल्लें आसा तशें ते हाचेर ताणें पळयतना मंगळूरकार म्हण जाणा आनी आमचो जस्टीस कॅथलीक हाचे मंगळूरच्या मुळांतल्यान आसतना जस्टीस मायकल डिकुना ताचे जजमेंट्स ते यादी बरो आसतना तशें एक काले पळयतना खोडयाळकारांक बोळ आसा गौरव सिस्टमॅटीक आसा म्हूण सांगून हाचे तावन आसता आनी तशें आनी म्हाका हांव म्हज्या म्हळ्यार 2006 हांव जॉयन जालो जाल्यार 2008 हांव कॅथलीक सभे ऑल इंडिया कॅथलीक युनियनाच्या लिडरशिपांत दुसऱ्या हंतांनी वावर दिवन आसा तशें म्हाका येदोर म्हण आसा कांय लायक समज म्हूण सांगून येवना बाय तातूंत 6 वर्सां हांवें तातूंत अध्यक्ष जावन सेवा दिल्ली आसा कार्यदर्शी खजानदार आतां मागीर खंयचे उरले अध्यक्ष हांव म्हळ्यार पयले खजानदार जावन थंयसर जॉयन जाले ओके ताच्या मागीर 2 वर्सां जाल्या उपरांत म्हाका थंयसर कार्यदर्शी जावचें अवकाश मेळ्ळो कार्यदर्शी जावन फक्त 2 वर्सां सेवा दिवन आसतना उपाध्यक्ष जावचें अवकाश मेळ्ळें सो 4 वर्सां थंयसर उपाध्यक्ष जावन ताच्या मागीर अध्यक्ष जावचें मेळ्ळें तर तुका पहिल्यांदा काय म्हणटात एक्सपिरियन्सा खातीर विविध हुद्दे तुका सांबाळ्ळे न्हय पूण ते अवकाश मेळून अवकाशाचेर कान गेले खंडीत ते मागीर थंयसर तावन मुखार प्रत्येक अवकाश मेळ्ळे समज म्हज्या पटल्यानी आतां हांवें जायत्या जाणांक ऑल इंडिया कॅथलीक युनियनाक मंगळूरकारांक नॅशनल लेवलाचेर उरल्यान ताचेर तांकां एक अवकाश कर दिला आनी त्याची सेवा थंयसर हाचे आसा म्हणजे पयलीं आशिल्लें पूण म्हज्या उपरांत मुस्तानाक अवकाश मेळ्ळा आसक्त मेळ्ळा तांकां कितें जावन दी राष्ट्र अध्यक्ष जावचें म्हळ्यार एक आमकां मंगळूरकारांक एक अभिमानाची गजाल ह्या वेळार तुका अभिनंदन पाठयता आतां नेक्स्ट इलेक्शन जाता आनी एक गरजेन हांवें सांगचें जाल्यार आमच्या ऑल इंडिया लेवलाचेर सावथ इंडिया दत्त आसा पळय एक अध्यक्ष जावचें एक भाग मेळ्ळें मंगळूरकाराक ते पयले फावटी तशेंच जालें संत म्हळ्यार वो तशें जालें खंडीत आमकां ती मधुर घडी खोडयाळकारांक कित्याक म्हळ्यार खोडयाळकार एक्चुअली आमी पळयतात तुवें सांगचे प्रमाणे मुखेलपणाक उखललो लात आनी कितें म्हळ्यार हर एक विशय हांगा मुखेलपण म्हणचे की सेवेक म्हूण सांगून सांगयता आनी सेवा आनी मुखेलपण आमच्या मंगळूरकार घाले म्हळ्यार बॅलन्स करून उरतात वय सांगात जाल्यार ते मुखेलपणांत वयर वचता मागीर सेवा मागीर तांच्या गरजा प्रमाणे आसता तशें आसता म्हळ्यार एक मुखेली जावन हांवें काम करीत हांवें सेवा केल्यार मात्र म्हजे सांगात हर एकलो आसता काय जाता मुखेली करोसो जावन असो करतलो जायचें त्या वेळार ती सेवा ताका सेवा करूंक साध्य आसा देखून तसले पुरा एक सलली रीत तुमची भोव अपुरबायची आनी हाचे ती कार्यव्याप्त म्हळ्यार कलो आतां दुसऱ्या तूं सपोर्ट दिवचो जाल्यार ह्या कातोलीक सभेक आनी चडीत मुखेली रुतां करूंक कले प्रयत्न चलता ह्या AICO जावन कांय मुखेली जावंक ह्या राष्ट्र मट्टार तांणी कांय ट्रेनींग करतात की ह्या तसलें कांय तांची येवजण आसतात हांवें रेप्लीक सांगलां कित्याक म्हळ्यार कातोलीक सभा हांगासर चड स्ट्रॉंग आसात तशें जाल्यार ऑल इंडिया कॅथलीक युनियनाचे सद्या एक्टिवनेस हांगासर दिसना पूण इतर गांवाचे जे हांव पळयतना थंयसर कातोलीक म्हळ्यार तांच्या फिरगेजीच्या लेवलाचे की ताचे लेवलाचेर मुखार AICO लेवलाचेर चड आसा आतां बॉम्बे कॅथलीक सभा मँगलोर कॅथलीक सभा आनी अशे थोडे कडचे सांगाता मेळोन आमचे एक अकॅडमी म्हूण सांगून एक स्टार्ट केल्या अकॅडमी फॉर एक्सलन्स म्हूण सांगून आनी हांगासर आमच्या भुरग्यांक UPSC KPSC आनी असले सरकारी जॉबाक तांकां मुखेलपण घेवचें तसलें हाचेर ट्रेनींग दिवचें तसलें एक अवकाश करता फाटल्या एक जावंक हे सुरू जावन एक 4 वर्सां जालीं पूण हाका आमी चड पब्लिसिटी दिवना ह्या हाचेर पब्लिसिटीचें म्हळ्यार ताचें आतां आयल्या वार परचे एग्जामान जावंक प्रयत्न आमचे दोगां भुरगे थंय क्वॉलिफाय जाल्या ते हाचे वर्तन आसतना आमचे मंगळूर आतां एक 7-8 भुरगे हातूं प्रिलिमिनरी एग्जाम आनी प्रबंधन पास जावन प्रमुखल्या ताचे तावन हे आसात पूण आमी म्हळ्यार ते भुरग्यांच्या
एक गौप्यता खातीर हांवें ताच्या विशयांत सद्या पब्लिसिटी आनी परत वचोन आवाज बँड मारूंक वचोन पूण ही भुरगीं मुखार काम चलता तुमच्या मुळालाचेर जाणवता कित्याक म्हणजे ह्या लेवलाचेर आमी सद्या त्या भुरग्यांच्या विशयांत पब्लिसिटी दिवंक गेले जाल्यार अवकाश एक करतला पूण तांची एक आतां तांचे खंडीत एक आमकां धैर्य आसा गे मुखल्या एक 2-3 वर्सां भितर तावन त्याचे एक प्रतिफळ जावन एक 3-4 वर्सां भितर एक या दोग म्हणी मुखेली खंडीत भायर येतात ते जाणां एक एक सांगितल्यान सांगचेत आसले एक अवकाश दिता आसा असले प्रयत्न वस्तू कडेन सांगता येता आसा पूण ताच्या कडेन आमचे सांगपाचे तावणे एक आराम जाल्ले ताचे बायल्या राज्यांत आसचे तांचो एक्सपर्ट आसचे करना ट्रेनिंग दिवचे तसले प्रयत्न जातात आसा प्रतिफळ मेळटलो म्हणल्यार एक धैर्य आसा ओके तशें मागीर आतां 1-2 गजाल्यो एक जिवितांत सलवणी आनी एक जैत एक 2 गजाल्यो म्हळ्यार संतोशाची आनी दुखाची गजाल ही कित्याक म्हळ्यार आमी सवाल विचारचे आनी कितें म्हणी आमी हेरां खातीर काले म्हणी तांचो बरेपण जावचे खातीर उद्देश हो तुज्या जिवितांत कितें संतोश भोगला संतोशाच्यो भोर अती व्हडली एक गजाल खंयची आसल्यार एक आमच्या विक्षकांक सांग तूं संतोशाची गजाल म्हूण सांगल्यार जायते आसात संतोश एक सांगचें तर हो एक अवकाश मेळ्ळोच ती खंडीत जावन एक संतोशाचें गजाल म्हज्या ताचें जावन सांगचें न्ही जाल्यार पूण एक आमच्या सावथ इंडियाकच एक मेळ्ळो अवकाश आनी तो म्हाका मेळ्ळो आनी थंयसर तावन आनी तातूंय देशनी परते 100 वर्सांक मेळ्ळो आनी हांवें सांगचें जाल्यार हे चड वावर म्हजो आसा पळय ह्या कोवीड टायमाचेर पळय तावण आसल्याचेर ते एक व्हडलें जैत म्हूण समजून घेत कित्याक पळय कोविडाचेर इतले तर एक भिवकरी जिनी आनी पुराचेर आशिल्ली त्या हाचेर नासतना आमी ते दाळा हे ऑनलायनाचेर पुरो ते दाळा येवंक सुरू जाल्ले मात्र विशय सड्याचे तणांतले टॅक्निकली ताचेर आशिल्ले त्या हाचेर मात आशिल्ले ही सार्वजनीक आमच्या पुरा इंट्रोड्यूस जाल्ल्या वेळाचेर आमी एक ऑनलायनाचेरच प्रोग्राम सुरू केले एकामेकाक उलोवचे एकामेकाक ट्रेनींग दिवचे ते आनी आतां इतली एक अवकाश मेळ्ळे की आतां एका गांवांतून एका गांवाक वचपाचें जाल्यार 1-3 दीस वतात ते पुरो आतां हांव वचोंक 86 दीस म्हाका पयलें अवकाश मेळ्ळो म्हज्या पयलेंच्या 14 इयर्साच्या ह्या जावच्या पयलें पूण हातूंत आमकां इतले अवकाश मेळ्ळे गे आनी नव्याच व्यक्तींक 1 घंटो 2 घंटो जाल्यार उलोवंक मेळच्या वेळाचेर आनी आमी हाचेर 2-3 कोर्स आराम केल्ले त्या कोर्सांत हांव पाटी तांचे कॉन्टॅक्ट्स मेळ्ळ्या वेळाचेर हे पुरो एक संतोशाचे गजाली आनी एक जायते बिस्पांक आसा पळय DSSच्या वडिलांक आनी आमच्या दुसऱ्या ऑल इंडिया कॅथलीक युनियनाच्या लेवलाचेर एक सांगाता हाडचो एक अवकाश मेळ्ळो तांचे ना जाल्यार ते तांचे तितल्याक आसतात आमी हांचे पूण हे एक ऑर्गनायजेशन 100-200 जण ऑनलायनाचेर एक ते सांगाता मेळटले जावं की पुरो पूण जाल्यारय तो मेळिल्लो अवकाश आसा पळय सगळ्यांक एकामेकाक भरसोंक अवकाश मेळ्ळो एकामेकाक वळखूंक अवकाश मेळ्ळो ही एक बारीक धदसकायची एक विशय ना जाल्यार आमी थंय वचाचे तांच्या बगला राखून बसाचे आनी खंयसर आमकां मेळटात ही अवकाश म्हणल्यार निपरासता वेळ वस्तू संबंध आनी ते तातूंत तसलो एक वावर बारीक कुशेसो आनी बरो एक वावर दिवंक आमकां एक अवकाश मेळ्ळो आनी तसो प्रतिफळय मस्त रितीन मेळ्ळा हय आनी दुखाच्यो गजाली आसात नात म्हूण सांगोन ना कित्याक म्हळ्यार आमी जायते फावटी केले म्हळ्यार आमी राष्ट्रांत ताचेर आनी वेताना थोडे फावटी थोडे वस्तू विशयी चॅलेंजींग जातात आमकां थोडे फावटी आमी केदाळा आमकां धरण भितर घालतात की म्हूण सांगून तसले चेतावणी आसतात ह्या आमच्या मुखेल्यांक ते खंयसर जमळटात की सांगून कित्याक थोडे फावटी आमी चॅलेंजींग विशयाचेर हात गेले जाय पडटा असल्या रितीन आसतना थोडे फावटी आमची सलवणी आमकां मेळ्ळ्या वेळाचेर बेजाराय आसता तसले मागीर व्हडल्या रितीन सांगचे तसले तुझाचे बरतान ना म्हाका एक म्हजो एक स्वभाव तो म्हणल्यार बरें हांवें एक एकाच लेवलाचेर चेतान वेचे जाल्ले वरवे तशें पूण एक धदोस काय आसा पळय वय ती हय कळ्ळें वावरांत हांवें थंयसर तावन एडजस्ट करून वेचे ते पूण हाचे वरय पर्सनल म्हज्या जिविताक कांय एक सोडवणी म्हूण सांगून येवना आनी म्हजो कुटुंबाचो सपोर्ट ओपनली न्हय हय जाचे तो पूण ताणें थंयसर तावन दिवचेच आसले तो एक बरे एक धदसकायचो खंडीत जावं म्हळ्यार घर सण खंयच्याय गांवाक वयता आसतना आपणाचो घरचो केदाळ पाटी येता म्हणलें राखून रावचे आनी सपोर्ट दिवचें म्हळ्यार मस्त
कुटुंबाच्यानी सपोर्ट केला मात्र आमच्या जिवितांत कितें तरी साधन करूंक साध्य आसा. म्हाजो एक सपोर्ट म्हाका ह्या म्हज्या फ्रेंड सर्कलाचो सपोर्ट आनी पुरो म्हाका तातूंत एक बारी एक जाचेता आनी हांवें खंय येताना सगळें वता म्हणजे सांगता कोणाक आबोन उडवायचें. ओके ना तें बरें तें पयनागे बरें जाता आनी तांकां एक तसो एक अवकाश मेळटा. नवे सवकालें पळयताना एक मुखेली जावं सांगून तशें देखून त्या रितीन जावं देवाय पळयलां मस्तपटी मुखेल्याक तो रुता करताय तुवें एक मुखेली जायचे एक अध्यक्ष जायचे अशें मस्त जाणांक तुवें पाडता पडलाय. खंडीत जावन तुजें एक बरें मोण सपोर्टीव जावन रावचें पळय तें खंडीत जावन एक व्हडविकायेची गजाल ती. त्या खातीर तुका परत अभिनंदन पाठयता. आनी दोन अवकाश आसात आनी एक आमकां मेळ्ळो अवकाश एक इव्हेंट मॅनेजरा बरी या कितें रितीन हांव एकल्यानूच गळसियेत. दुसरें ताच्या फाटल्या वावर करून एक 5 जाणांक तो वांटोवन दिवन एक केलें जाल्यार थंयसर सगळे एक 5 जाण मुखेली आसात तसले हे आसात म्हणल्यार एक आमकां एक नेर मेळटा तशें. वय आतां तुजें काम आतां तूं इंजिनियर सिवील इंजिनियर ह्या तुज्या वावरांत तुका कसलें आराम जीवन कशें तृप्त्यागी कॉन्ट्रॅक्टर जावन सगळें तूं वेवस्थीत रितीन करता. आतांच्या सिट्युएशना प्रमाणे कामागार मेळना म्हणटात तसलें कांय समस्या तुज्या ह्या वृत्ती जिवनांत जालांगी? हय म्हज्या वावरांत म्हाका एक धैर्य देवाचें परतून वचता आसतना तशें म्हाका म्हज्या वृत्ती जिवनांत हांवें म्हाका खंय सरी एक सोलवोनी ह्या उणेपण म्हूण सांगून मेळिल्लें म्हूण सांगून ना. आनी हाचे वरवीं म्हज्या ह्या सोशल लायफाक म्हाका खंय सरी एक उणेपण म्हूण सांगून जाल्लें म्हूण सांगून ना. हांवें म्हजे बिजनस म्हजे फॅमिली कितें चिंतून जाय त्याच्या लेवलाचेर जावन हांवें बरे रितीन मॅनेज केल्ली म्हाका ती तृप्ती आसा. त्याच रितीन समाजीक आफ्टरऑल फाल्यां सकाळीं देवान आमकां जल्मांत दिवन धाडिल्लें मरणांत तो प्रत्येक उरता ताचे मदें हाचे मोदें मेळिल्लो अवकाश आसा पळय आमी तुज्या भलायकेन जावंक पुरो या तुज्या वावरान जावंक पुरो तूं जर तर मॅनेज करचें जाल्यार तुका खंडीत एक जीक आसा. तरी बटे आतां म्हजी भलायकी इल्लीशी बरी ना पूण हांवें ती भलायकी बरी ना म्हूण सांगून हांवें खंय सरी फाटी बसलो म्हूण सांगून ना. भलायके विशयान म्हाका मात्र वयाचें वर्तन आसतना आनी देवान निर्मिल्लें गिडी आसा पळय ते कोणाकय खंय सरी सुकाना तुज्या वावरांत जावंक पुरो कितें. आनी तूं जर तर एक एक नितीन तुजें वावर जर तर चलून व्हरताय जाल्यार बे येना सलवण येना कितें येना. आनी हर एक विशय तूं एक देवाचेर पात्यो न्हिदोवन तुजो वावर करताय जाल्यार देव तुका सोन घालना. हांवें जायते अवकाश हांवें पळयल्ले आसात पूण अशें हाचे व्हरता तशें म्हाका म्हज्या पर्सनल लायफान जावंक पुरो म्हज्या वावराच्या लायफान जावंक पुरो या सोशल लायफान जावंक पुरो खंय सरी हांवें म्हाका सलवणी म्हूण सांगून सांगचें तसले विशयाचे तेन्ना. आतां मोरण म्हणटना आमी कोविडा उपरांत पळयतना साबार जणांचे अवचीत मरणां जाल्यांत आनी हें मरण म्हणटा आसतना खंडीत जावन तुवें सांगचे प्रमाणे तें आमच्या हातान ना. आमी एक तयार केदाळे तयार आसा जंय म्हणल्यान देवाचे उतार्थ सांगता ते कोण खंडीत जावन तो तुजी भलायकी केदाळा पळय आमी पाड म्हूण बसल्यार एका लेकार आमी आनीक भलायकी आमची बिगडटा आमी आनीक काय म्हणटात लेस्त जाता. एक विशय आमी चड वावरांक देंवयले जाल्यार आमकां आमची तकली हाळू आसता पूण आमी ती आमच्याच भितर दवरन आमच्याच मतीन दवरन अशें हें केलें जाल्यार त्या जाणा आमकां आनीक स्ट्रेस चड जाता. आमचे आंगात आसचे हर एक विश्व सडीत रितीन एक विचार आसतात पूण आमी ते आमकां दिल्लें आमकां कितें हाय लेवलाचेर आमी ते एक केलें काणकोणू हे म्हाका म्हणलें एक देनेन आमी बिजी आसा वावर जावंक पुरो पयशे जावंक पुरो केदाळ आमी खुशी भोंवता तशें आमकां एक भलायकी लेवलाचेर ते आमकां दिल्लें आसा पळय देवान एक तुका एक दिल्लें एक मॅट ते हाचेर वता ते तुवें घेजेत येनाच जायना तुका दिल्ले विशय खंयचेय देखून ते तुवें ताचे विशयान चड वरीस केले जाल्यार तुका कितेंय करूंक जायना. आफ्टर ऑल तुजो अवकाश आसा तितलोच न्ही जिवायन समज जल्मांत मरना बरी मात्र पूण केदाळ मरताय कितें म्हूण सांगून वतलो ते एक जावची इल्ली उणी करच्या खातीर हाचेर वर्तन आसतना पूण तुजें लिमीट तुवें सांबाळचें हय.
ते हाचेतावन आसता वय वय पूर आतां भलायकी आज भलायकी म्हळ्यार एक एरोपेर म्हणटा पळय आमच्या आमच्या जिवितांत सगळें जावन आसा ते पुरो देवाची महिमा. देवाची महिमा ती खंडीत जावन तशें जालें आनी ताकाय देवान मस्त वांटो दाखोवन दिला. ना वय पळय तुका आतां भलायकी हाचेतावन आसतलें आज एक तूं पळयशें जाल्यार जायते मुखेली तांची भलायकी हाचेतावन मस्त पाड आशिल्ली आसात तांणी सेवा दिवनी आसात तशें आसा तेंय एक देवाचें एक तशें जालें सेवा करतलो निरंतर सेवा करता तो भलायकी पळयना वय ताणें म्हळ्यार चिंतून ते आनी परस हेरा खातीर तासचें म्हण वय खंडीत तशें आतांचे काल म्हळ्यार युवा जन या तरणाटे तांच्या मोतीक म्हळ्यार सडीत बोर घालूंक जायना म्हळ्यार आपूण इल्ले समस्यांक वळख जाल्यार तो मागीर काल म्हणटात पिसो जाता म्हणटात पळय आमी खाये नाका लायफ नाका म्हणून तल्यांक काल म्हणी तुजे एक तुज्या मोतींत गेले अभिप्राय आसा या कांय थंय गायडन्स कांय करूंक जाता तुका म्हळ्यार तूं येतलो तुज्या जिवितांत भोगल्लें वस्तू समज हांव सांगून आसलो युवा जनांनी पयलें आमकां म्हळ्यार आतां चेंजीस जनरेशन चेंज आसा पयलें म्हळ्यार एकामेकाक आमी उलोवन आसले हांव त्या वेळाचेर थंयसर जालें आतां एकामेकाक उलोवचें उणें जालां आमी आमच्या विधानाचेर वापराचेर ताचेर चड रितीन हाचें आसता तशें देखून आनी युवा जनांक आतांच्याक ते एक कितें एक भायलो प्रेशर येवच्या वेळाचेर ती सोंसली काय म्हणजे तसलें एक तें ना खरी एक विशयाक एक उडास तोरी आनी हे म्हज्या जिविताचें एक व्हडलें एक सक्सेस हांवें सांगचें रियेकले न्ही सांगिल्ले विशय आयकका जाय तुका कितें जाय ताचे प्रमाणे तूं बदलून कर न्हू तुजें तें सांबाळून व्हर वय पूण तुका एक आयकून जें तसलें आसा त्या दाळा हांवें जर तर म्हजे कडेन आसचे समस्या तुजे कडेन उलोवच्या वेळाचेर तूं जर तर आयकशी जाल्यार हांव एक 75% हाडू जाता पूण तुका इल्लेशें कस जाता हांव पूण तुका एक ददोसकाय मेळटा वय तशें म्हाका ती एक म्हळ्यार हांवें कोणूय सांगिल्लें म्हाका एक आयकोवचें एक सट सवय ह्या युवा जनांक आसतनाक हांवें पर्सनली आपूण पर्सनल लायफांत पर्सनली तक्काडी विशय केल्ले आसात पूण युवा जनांक कितें म्हळ्यार पेरंट्सांनी जावंक पुरो या तांच्या सांगात्यांनी जावंक पुरो ते समस्ये आयिल्ल्या वेळाचेर तांचें तें आसचें पळोवन तांचे विशयान पळोवन पयसतान पळोवन सोबय पळोवचें न्हय पूण तांकां लागीं काणकोण जर तर एक केलें जाल्यार ते दाळा ते गूण जावंक सादता वय तशें हे ही गरजांनी जावंक पुरो आमचे धार्मीक मुखेल्यांनी जावंक पुरो रिलिजियस मुखेल्यांनी जावंक पुरो तो एक काल करता ताका पळय म्हूण सांगून आसचेलें पूण तसल्या संदर्भाचेर तांकां ते कशें लागीं काणकोण वेगेन दवरल्यार एक आवय म्हळ्यार खंयच्या भुरग्याक ल्हानशा भुरग्याक रडच्या वेळाचेर लागीं काणकोण जर तर एक केल्लें ते भुरग्याचे रडणें बंद रावता वय कितें जाय तें आमी तशें आतां ह्या युवा जनां कडेन बरो आसतना आवय आनी म्हूण सांगून न्ही सांगाता आसचें न्ही कोणूय हेचे तावन आसून तांकां लागीं आसून एक बरें आनी तांचे कडेन उलोवचें तसलें आसतना तांचें एक थंयसर एक समाधान जाता अशें एक समाजान बदलाव हाडूंक जाता ह्या युवा जनां ते आतां बदलावन जर तर येना जायत जाल्यार मुखल्या दिसांनी कश्ट व्हडलो बारीक कश्ट आसा तेंच म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आजकाल मनशाक कशें म्हळ्यार दुसऱ्यांचें पळोवन आमची वृद्धी आमी बेजिकली स्ट्रॉंग आसा न्हू आमकां पयशे जायचे तें जायचें हें जायचें म्हळ्यार इल्लें सडीत आमच्या माथ्यार घालन आमी फुल्ल निल्ल जाता एक एक कशें जालें म्हळ्यार हांवें म्हजे खातीर मात्र चिंतचें जाल्यार परिस्थिती आयल्या सो म्हाजें सांगता हांवें जावं करो म्हज्या भुरग्यांक ह्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक या म्हज्या शेजारच्या भुरग्यांक तांचे विशयान आमी इल्लेशें हाती आसले प्रमाणे इल्लेशें एक आमी एक जाल्यार इल्लेशें पळोवंक तें केल्यार असो कितलोसो परिणाम जावन थंयसर बरें फळ जावचें आसा म्हणजे की कश्ट ताका आसा म्हणल्यार आमकां बोगाचें करेक्ट आमी तो मुजोक्त म्हूण सांगून हांवें घेवचें बरी आसाय पळय पळय आनी एक मनीस आशिल्लो तो मुजोक्त म्हूण सांगून एक आमचो म्हजो भाव आमी म्हळ्यार आमी आमच्या मन जातींक कितल्या मोगान पळयता वय वय केल्या वेरायटीच्या मोज जातीक काणकोण पळयता पण आमच्या समाजाच्या लोकांक आमी तितले पळयता ना न्ही पयशे ताचे धोडटा पळय हे जर तर आमचे मदें येत जाल्यार आमी युवा जनांक रितीन पंत तांच्या वस्तुरांत तली दुबळीकाय बरो ना वय आतां तसले दुबळीकाय आतांच्या समाजान ना आमी तांच्या विशयान करायचें म्हूण सांगना पूण मेंटल ट्रस्टांत तांकां एक तसले त्या रितीचे एक खंडीत जावन एक कितें म्हणी एक करूंक सका जाय आमच्या हेराच्या कश्टांक स्पंदन करीत आमी हेराच्या कश्टांक स्पंदन करीत शांत विशय पूण तांच्या मोतीन आसा पळय ते भायर हाडून तांकां एक केशेक लागीं हाडचें तसले अवकाश करतले
तीच आमच्या ती पाला सकाळी हे जातात कलाय वयला बरं चेतावण आसता तशें खंडीत जावन एक मुखेली कशें जाय जाय आनी मुखेलीचें इम्प्रुवमेंट की मुखेली जायनासतना सेवा दी जाय आनी कशें बदलावण समाजांत कशें लो हळू बदलावण हाडी जाय म्हणल्या विशयांत तुज्या सगळ्या संवादांत आमकां भोगलें आनी एक मुखेली म्हणटा आसतना सेवा ताचे भोगलेक आसाचे आनी असली सेवा तुवें केल्या आनी असली सेवा करून समाजांत तुवें सबारशे मुखेली रुतां केल्याय आनी ह्या वेळार निमाण्या अंतर आसा आमी ह्या संवादाच्या ह्या वेळार आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या विक्षकांक कितें संदेश दिवंक आशेताय? हय हांवें दिवचो संदेश म्हूण सांगल्यार आमकां मेळचे अवकाश आमचे देणी आमी थोडे फावटी कितें करता आमकां एकच एम दवरता आनी तीच आमकां मेळा जाय म्हूण सांगून आमच्या मतीन चेतावण आसचें पूण आमकां समाजांत आसचे अवकाश आसात पळय विविध रितीचे आसात जावंक बरो आमच्या पर्सनल लायफान जावंक बरो आनी म्हाका तेच जाय जे हेंच जाय जे म्हूण सगळें करचें की तसले एम आसा जे पूण ते मेळनातल्या वेळाचेर ताचे उपरांत जाचें की आमी काणकोणचे तसले एक अवकाश आसूंक जाय ते दाला आमकां आमच्या लोकांक आमच्या विक्षकां कडेन पळय तांचें एक जीवन रुतां करूंक तसले एक रितीन येता जीवन रुतां म्हणटना हांव त्या बिजनेस त्या इन्कम त्या लेवलाचेर म्हूण सांगना पूण आतां आमी चिंतेचें केलें आमचें दॅट पर्सनल लायफ आमी कशें सॅटिस्फाय करता म्हूण सांगून ह्या हाचे खातीर आमी वचत जाय जाल्यार आमकां मेळचे हर एक अवकाश आमी ते करूं जाय ह्यो म्हाका आज 60% मेळ्ळे ते उणें जाल्ले 90% मेळ्ळे जे उणें जाल्ले म्हूण सांगून म्हाका कितें मेळना तातूंत म्हाका दादोसकाय आसा जाय आनी इतर रितीन हांवें ते घडसून जे तसले अवकाश आमकां मेळोंक जाय ते दाळा आमकां तो वावर दिवंक जाता आनी हेंच हांवें आमच्या सर विक्षकांक सांगचें मेळिल्ले अवकाश कितेंय सोडिनाकात ते अवकाश एका रितीन सॅटिस्फाय करूंक शकतात आनी जायत्या ह्या संवसार कितें व्हडलो आसा पळय तितलो व्हडल्या रितीन आमकां एक आमचो वावर दिवंक सलीस जाता तशें जाल्ले वरवीं कितें म्हाका हेंच जाय जे आसलें तेच जाय जे आसलें म्हूण सांगून म्हणजे वस्तूर अशेंच जाय जे आसलें म्हूण सांगलें पूण मानसुकेचे वस्तूर घालच्या वेळाचेर कलय जावंक पुरो ते कॉटन जावंक पुरो या इतर रितीचे जावंक पुरो असले आमकां जर तर आमचे चेंजीस आमकां हाडूंक शकले जाल्यार आमी खंडीत जावन ह्या समाजांत रुपीत करूंक जाता आनी हांवें म्हाकाच हांवूच तें जाय जें म्हूण सांगून न्ही म्हणजे सांगता आनी एकल्याक सांगता आमी काणकोण मुखार वचूंक अवकाश जर तर आमी करून घेतलो जाल्यार ताच्या फाटी आमकांच ते एक अवकाश मेळटा ताच्यान मेळना जावंक बरो पूण थोड्या तेंपा उपरांत आमकां ते आमी ताचे वरवीं मुखेल जाले हांव हाचे वरवीं मुखारपण आयिल्ले हांव म्हूण सांगूंक आमकां एक अवकाश मेळटा. भोव अपुर्बायेची उतरां मानेस्त लॅन्स डिकोना मोगाच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर विक्षकांक हें सोबीत कार्य तुमी विक्षण केलें त्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे संगी आसून हे एक वर संवादांत आमकां सांगात दिल्ल्या मानेस्त लॅन्सी डिकुन्ना बोंदेल तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे विक्षण करच्या सर्व विक्षकांक आमी आभार आसा. मुखल्या दिसांनी ह्या चॅनलाचेर सोबीत कार्य आमी आसा करता तुमचे खातीर. तशेंच हें कार्य पळोवन दादोशी जाया कितें तरी सलाह सुचना दिवंक आसा जाल्यार आमकां तुमी दिवची. हे आमचे चॅनल सबस्क्रायब करा आनी लायक करा आनी हे कार्यक्रम शेअर करा. सदांच तुमचें बरें जावं. देव बरें करूं.